काणकोणांत फाटली 50 वर्सां जाली उदकाच्यो पायपलायनी बदललेल्यो नात। ह्यो आदल्यो पायपलायनी योग्य रितीन चलनाशिल्ल्यान गांवांत उदकाची पुरवण जायना। थळाव्यांक उदका खातीर त्रास काडचे पडटात। थळावे म्हणटात गांवांत उदकाची कमतरता ना, पूण खात्याक उदक वेवस्थीत गांवांत पुरवण करपाचेर विचार करपाची गरज आसा। ह्या बाबतींत सुटावो काडपाक काणकोणचे आमदार इजिदोर फर्नांडीस हाणें इंजिनियरांक कडेन बसका घेतली। आरडेस्को खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर। उदक आतां इतली ते टॅप आहाय सोडपाचे लोकांक उदक लायन ही बंद करून मनीस दवरल्याय सोडपाक म्हणल्यार ते उदक सोडनाय। राती एकाक केन्ना 3 केन्ना 4 उदक इतली लायन आसून मास्ती मोडले आयटीआ तशीच उदकूच मेळना रातचे हे दिसाचे। कितले दीस जाले? आज 3 दीस जाले। हाली फोन केल्यारूच उदक सोडप। कोण उदक सोडना म्हणटा लायनमॅन? कोण जाणो ऑफिसां फोन मारलो, ऑफिसार ते मारले मागीर म्हणटा पायप फुटली। ऑफिसा हेजे लायनमॅन आहाय ते सिनियर आहाय ते काम सारकें नाय। ह्या भुरग्यांक भुरग्यांक कामाक दवरताय तेंपणा खबर ना हें कशें सोडपाचें प्रेशर कितें सोडपाचो। हांवें हें सांगलें आमकां मिटिंगेक। 2012 सुमार ऑलरेडी इंजिनियरान मडगांवच्या इंजिनियरान यशीन तांच्या आशिर्वादान नवो पायप घाल्ला आसा दुर्गा भायर आनी ताजें कनेक्शन सगळ्या घरांत दिल्लें आसा। फक्त कितें ऑपरेट जायना, ओल्ड पायपलायनीचोच ऑपरेट आहा, पायप तसो भितर आहा। कित्याक ऑपरेट जायना म्हणटा ते आतां? कितें आन्सर? थोडें सामान मेळना खंय। हांव म्हणटा वाल्व मेळना, कसले वाल्व मेळना? आतां व्हडले नॅशनल हायवे व्हडले प्रोजेक्ट चालू जाता ते सगळें सामान मेळटा आनी हांकां कसले वाल्व मेळना। हांवें आतां इंजिनियरा कडेन उलयलो, तो म्हणटा वाल्व पळयता थोडें सामान मेळना, तें सामान मेळटरी आपूण न्यू पायपाक कनेक्शन लावन मेन पायप जॉयंट मारता न्यू पायपाक आनी सगळ्या उदक बरोबर वेवस्थीत प्रेशराचेर पावतले। मेन म्हळ्यार जी पायपलायन ओल्ड आसपय 20-25 वर्सां जालीं ती ब्रेकडावन जायत आसता। मेन बड्डें कुसकेंची तर ती रिवर क्रॉस 7 कडेन रिवर क्रॉस करून हाडला आमी। त्या वेळाचेर खुबशें सांगलें पूण आयकना जालें। आतां ती जर वे जर चेंज केलो जाल्यार थंय कुसकी प्रॉब्लेम जाना आनी तीच जर कुसकेंतल्यान येडे पर्यंत हाडूं शकता इतलें उदक आसा थंय। पूण उदक म्हणजे नॅचरल सोर्सांचो? हय, नॅचरल सोर्स आसा। पण ते पावोवपाक शकना, ते वॉटर सप्लाय पावोवपाक शकना म्हणून तांची इंजिनियर सगळे येता म्हणटा येवप ना, एस्टिमेट सारकें करप ना। लोक इतले हाल काडटा, लोकांनी न्हंयचेर फोंड काडून उदक हें करून हें करता, यूज करता। उदकाची क्षमता आमचे कडेन आसा, पण ते लोकां पर्यंत पावोवपाचें त्या डिपार्टमेंटान तर वेवस्थीत जर तेजेर कार्य जर केलें जायत न्हू, सगळें लोकांक वेवस्थीत उदक पावपाचें आसा। आतां कितें जालां आसा, आगोंद आमचे कडेन एक सायडीच्यान ट्युरिजम हें आसा। ट्युरिजमाक त्या बाजूच्यान तांकां बी उदक बिजनेस करता जाल्यार उदक जायच, पण म्हाजें मत अशें जे लोकल जे थंगाचे नागरीक आसा तांकां पयलीं उदक सारकें वेवस्थीत मेळपाक जाय। मेजर लोकांची कंप्लेन आहा ती उदकाची, सो त्या उदका बद्दल पयलीं ऑफिसरां आपयल्या आनी तांचे कडेन हांवें डिस्कशन करून अश्युरन्स घेतला की ह्या वर्साक कितें प्रपोजल आहा तितले मांडटले गव्हर्मेंटा कडेन। फूल फ्लॅज उदक लोकांक विदावट एनी प्रॉब्लेम नेक्स्ट इयर मेळटलें, हें अश्युरन्स म्हाका ऑफिसरान दिला। ओके, नेक्स्ट इयर। पण दीस इयर आतां टेम्पररी 2 म्हयन्यांक अरेंजमेंट ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करून लोकांक सॅटिस्फॅक्टरी उदक जातले प्रमाणे दितले। रिगार्डींग इरिगेशन देर आर लॉट ऑफ प्रपोजल फॉर बंदाराज आनी इवन दे हॅव प्रपोज बिफोर मी ऑल्सो एंड विथ दोज बंदाराज देर इज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ वॉटर what you call level, no, water level. So I am very happy with that and they are very cooperative. So I have suggested some more bandaras plus that dam to be completed, Gavane dam. For me, time also म्हणना लोकांक त्रास जाल तेन्नाच हांव चिंता आसा नेक्स्ट 50 years चिंता गा बाबा काणकोणाक कितें जावं जाय पळय। सी हिंगा आतां सद्याक पायपलायनी ज्यो ले केल्ल्यो आहा त्यो लास्ट 50 years बॅक and last 50 years in काणकोणा कितले पळय पॉप्युलेशन वाडलें पळय, प्लस ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज हॉटेल्स तांकां कितलें उदक जाय पळय। ओवरऑल डिस्कशन केलें तेजें तुमकां तेंचे कडेन अशें स्टाफ कमी आसा तशें कितें आन्सर बी मेळ्ळें? येस, थोडे ऑन वर्क अरेंजमेंटाचेर थोडे इंजिनियर्स आहा, जेईज आहा आनी रियली स्टाफ शॉर्टेज आहा।